बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सत मानता देवा, सर्वोपकार बापा, स्वर्गार आणि पृथ्वीच्या रचणारा, आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ समावलो, आकवार मरयेताय जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणी कोस सोंसले, ताका खुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोर पुरवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय, तुयतान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सोबेन, भक्ताचो एकठार, पातकाचे बोगसणे, कुडीचे जिवणपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. आमची स्वर्गीची आवय मारिया एक शेगुणाचो नमुनो आमा सोमेस्तांक. शेगुणाची जोर तिचे भितर वावून सोमेस्तांक तिणेन बरेपण वाटलें. हो तेस आमी कोत्ताना देवाचे बागेंत आकवार मारिया निर्मल गायेचें फळ ह्या विशयाचेर भर घालतल्या. पयलो मिस्तेर. सोम जेजू क्रिस्त आपलेच पदवेन तिसरे दिसा मेळ्यांतलो जिवन जालो. आपलो पूत पुनर्जिवन जालो हें पळोवन आकवार मारिया सोगलीच खुशाल जाता. जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी सोकला पोट्टाव आमचो बावाट हालता तेन्ना पवित्र गोराब्याचेर नदर मारून येतोल्या कोश्टांक सोंसणिकायेन फुडो करूंक सायबीण माये सारके दिरादीक कालीज दी म्हूण मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजे कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निबार. मान बरे कृपेन बोले सगळे स्पोच द्यायचा उसऱ्या मध्ये सुदो आणि सदोचो पूज जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम वाप्या खाती विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मान बरे कृपेन बोले सगळे स्पोच द्यायचा उसऱ्या मध्ये सुदो आणि सदोचो पूज जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम वाप्या खाती विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मान बरे कृपेन बोले सगळे स्पोच द्यायचा उसऱ्या मध्ये सुदो आणि सदोचो पूज जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम वाप्या खाती विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मान बरे कृपेन बोले सगळे स्पोच द्यायचा उसऱ्या मध्ये सुदो आणि सदोचो पूज जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम वाप्या खाती विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मान बरे कृपेन बोले सगळे स्पोच द्यायचा उसऱ्या मध्ये सुदो आणि सदोचो पूज जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम वाप्या खाती विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मान बरे कृपेन बोले सगळे स्पोच द्यायचा उसऱ्या मध्ये सुदो आणि सदोचो पूज जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम वाप्या खाती विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मान बरे कृपेन बोले सगळे स्पोच द्यायचा उसऱ्या मध्ये सुदो आणि सदोचो पूज जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम वाप्या खाती विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मान बरे कृपेन बोले सगळे स्पोच द्यायचा उसऱ्या मध्ये सुदो आणि सदोचो पूज जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम वाप्या खाती विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मान बरे कृपेन बोले सगळे स्पोच द्यायचा उसऱ्या मध्ये सुदो आणि सदोचो पूज जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम वाप्या खाती विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मान बरे कृपेन बोले सगळे स्पोच द्यायचा उसऱ्या मध्ये सुदो आणि सदोचो पूज जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम वाप्या खाती विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदा सदा काल. आमेन. हो म्हज्या जेसू भोगोस आमकां निवार आमकां कोणाच्या उशातली सगल्या आत्म्यान स्वर्गार व्हर उदीक करून सोड बरो आसलोल्या.
दुसरो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्त जीवन जातोच 40 दिसांनी परजोरीत सर्गात चडलो. पुनर्जीवन जावन 40 दीस बाब जेजूक सर्गीचो वैभव फावो कोत्ता. आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची आवय जावन आसा एक मागण्याची वस्तोरी. आमच्या कुटुंबांत तेच मागणे करून आमचो बावाट देवाचेर थीर दवरूंक तीच आमची स्फूर्ती. आमी सगल्यांनी मागण्यांक पयलो वयलो जागो दिवंक आमकां जोण एकल्याक कृपा फावो कोर म्हूण ह्या खोंडांत मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पदकां घोस, आनी आमकां ताणें पळोव दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मिलेले सर्वेस पोर्चुदाय आसा, ओस्त्रामध्ये तुजो देव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. बँड रे देवाचे माय, बाबा खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मिलेले सर्वेस पोर्चुदाय आसा, ओस्त्रामध्ये तुजो देव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. बँड रे देवाचे माय, बाबा खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मिलेले सर्वेस पोर्चुदाय आसा, ओस्त्रामध्ये तुजो देव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. बँड रे देवाचे माय, बाबा खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मिलेले सर्वेस पोर्चुदाय आसा, ओस्त्रामध्ये तुजो देव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. बँड रे देवाचे माय, बाबा खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मिलेले सर्वेस पोर्चुदाय आसा, ओस्त्रामध्ये तुजो देव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. बँड रे देवाचे माय, बाबा खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मिलेले सर्वेस पोर्चुदाय आसा, ओस्त्रामध्ये तुजो देव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. बँड रे देवाचे माय, बाबा खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मिलेले सर्वेस पोर्चुदाय आसा, ओस्त्रामध्ये तुजो देव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. बँड रे देवाचे माय, बाबा खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मिलेले सर्वेस पोर्चुदाय आसा, ओस्त्रामध्ये तुजो देव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. बँड रे देवाचे माय, बाबा खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मिलेले सर्वेस पोर्चुदाय आसा, ओस्त्रामध्ये तुजो देव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. बँड रे देवाचे माय, बाबा खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मिलेले सर्वेस पोर्चुदाय आसा, ओस्त्रामध्ये तुजो देव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. बँड रे देवाचे माय, बाबा खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या, आदी आतां आनी सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां कोणातल्या औषधांतली स्वर्गार वर उदीक करून चड गरज आसतल्या. तिसरो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्त सर्गार वेतोस पाटयलो देव स्प्रिंट सांता सान्नेकाल मेळल्ले सुवातेर जंय आक्वार मारिया आनी आपोस आसले. आपलो पूत स्वर्गार वेतोच पवित्र आत्म्याची जोर आपणाचेर आनी शिसांचेर देवलोली पळोवन आक्वार मारिया खुशाल जाता. सायबीन माय पवित्र आत्म्यान बोल्लोली वस्तोरी. पवित्र आत्म्याच्या बोलान आनी तिच्या जायत्या बऱ्या गुणां वरवीं बरी तत्वां आमकां दिलीं. तिचेच तत्वां वरवीं ल्हानबिकायेन सोंसणिकायेन आनी पेल्याच्या मोगान जिवंक पवित्र आत्म्यान बोल्लोली मनशां आमकां कोर म्हूण मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजे कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. मान बरे कृपेन बुलेले सुरेश पोचुदाय आसा,
दुसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदयचो आपूच येसू भगवंती मरे देवाचे माये आमवाप्या खाती विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बुलेले सुरेश पोच न्यायसा दुसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदयचो आपूच येसू भगवंती मरे देवाचे माये आमवाप्या खाती विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बुलेले सुरेश पोच न्यायसा दुसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदयचो आपूच येसू भगवंती मरे देवाचे माये आमवाप्या खाती विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बुलेले सुरेश पोच न्यायसा दुसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदयचो आपूच येसू भगवंती मरे देवाचे माये आमवाप्या खाती विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बुलेले सुरेश पोच न्यायसा दुसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदयचो आपूच येसू भगवंती मरे देवाचे माये आमवाप्या खाती विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बुलेले सुरेश पोच न्यायसा दुसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदयचो आपूच येसू भगवंती मरे देवाचे माये आमवाप्या खाती विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बुलेले सुरेश पोच न्यायसा दुसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदयचो आपूच येसू भगवंती मरे देवाचे माये आमवाप्या खाती विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बुलेले सुरेश पोच न्यायसा दुसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदयचो आपूच येसू भगवंती मरे देवाचे माये आमवाप्या खाती विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बुलेले सुरेश पोच न्यायसा दुसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदयचो आपूच येसू भगवंती मरे देवाचे माये आमवाप्या खाती विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बुलेले सुरेश पोच न्यायसा दुसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदयचो आपूच येसू भगवंती मरे देवाचे माये आमवाप्या खाती विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. सगळ्या आत्म्यांक सरकारवर अधिक करून चड गरज आसलेल्यान. चवथा मिस्तेर सोम जेजूच्या मरना उपरांत 16 वर्सांनी आंकवार मरे कुडी आत्म्या सयत सरकार गेली. आपल्या पुता लागीं मागोन सायबीन मायन दुसऱ्यांच्यो गरजो बागयल्यो देखून देवाचे बागेत निर्मलकायेचे फळ सावन कुडी आत्म्या सयत देव तिका स्वर्गार व्हरता. पातका विणे जेजूक जल्माक हाडलो, देवा आनी पेल्याच्या मोगान जिवंक शिकयलो. आयज आमच्या आवयनी आपल्या भुरग्यांक बऱ्या तत्वांनी वाडोवंक बोल दी म्हूण ह्या खोंडान मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताणें पळो दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन मुलेले सर्वेस पोच आसा अस्त्रा मध्ये तुसो देव आनी सदे तुसो पुजे येसू. महेंद्रे देवाचे माय आमच्या बाप्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन मुलेले सर्वेस पोच आसा अस्त्रा मध्ये तुसो देव आनी सदे तुसो पुजे येसू. महेंद्रे देवाचे माय आमच्या बाप्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन मुलेले सर्वेस पोच आसा अस्त्रा मध्ये तुसो देव आनी सदे तुसो पुजे येसू. महेंद्रे देवाचे माय आमच्या बाप्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन मुलेले सर्वेस पोच आसा अस्त्रा मध्ये तुसो देव आनी सदे तुसो पुजे येसू. महेंद्रे देवाचे माय आमच्या बाप्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन मुलेले सर्वेस पोच आसा अस्त्रा मध्ये तुसो देव आनी सदे तुसो पुजे येसू. महेंद्रे देवाचे माय आमच्या बाप्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन मुलेले सर्वेस पोचता आसा अस्त्रा मध्ये तुझो देव आणि ते तुझो आपूच येसू मगे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुलेले सर्वेस पोचता आसा अस्त्रा मध्ये तुझो देव आणि ते तुझो आपूच येसू मगे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुलेले सर्वेस पोचता आसा अस्त्रा मध्ये तुझो देव आणि ते तुझो आपूच येसू मगे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुलेले सर्वेस पोचता आसा अस्त्रा मध्ये तुझो देव आणि ते तुझो आपूच येसू देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू भुगोस आमकां निवाड आमकां एकपणांतल्या औषधांतली सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. पाचवा मिस्तेर पवित्रित्वेन आक्वार मरेच्या मस्तकार मुकुट घालो आणि केली तिका स्वर्ग आणि संवसाराची राणी. आक्वार मारिया आपले देखी आनी कार्या वरवीं आख्या संवसाराक एक नमुनो जाली. आख्खो संवसार तिका स्वर्ग आनी संवसाराची राणी म्हूण पाचाता. सायबीन मायन आपल्या जिवितांत सदांच दुसऱ्यांक आदार करून दुसऱ्या सोबे हुस्को दाखोवन पेल्याच्या मोगान जियेली. आमी आमच्या वाड्यान जियेतना एकामेकाच्या हुस्क्यान जिवंक दुसऱ्यांक आदार करूंक आयती जावंक आमकां सायबीन माय सारकें मोन दी म्हूण मागुया. आमचे बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजे कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायस आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आणि आमकां तालनेत पडोंक दिव नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. मान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच आसा उसरा मध्ये तू सुदो आणि सुदो स्वापूच जेजू. भग्यांती मरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच आसा उसरा मध्ये तू सुदो आणि सुदो स्वापूच जेजू. भग्यांती मरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच आसा उसरा मध्ये तू सुदो आणि सुदो स्वापूच जेजू. भग्यांती मरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच आसा उसरा मध्ये तू सुदो आणि सुदो स्वापूच जेजू. भग्यांती मरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच आसा उसरा मध्ये तू सुदो आणि सुदो स्वापूच जेजू. भग्यांती मरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच आसा उसरा मध्ये तू सुदो आणि सुदो स्वापूच जेजू. भग्यांती मरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच आसा उसरा मध्ये तू सुदो आणि सुदो स्वापूच जेजू. भग्यांती मरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच आसा उसरा मध्ये तू सुदो आणि सुदो स्वापूच जेजू. भग्यांती मरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच आसा उसरा मध्ये तू सुदो आणि सुदो स्वापूच जेजू. भग्यांती मरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच आसा उसरा मध्ये तू सुदो आणि सुदो स्वापूच जेजू. भग्यांती मरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन.
ओ म्हज्या जेजू भोगोस आमकां निवाड आमकां एम कोणातल्या उचारली सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार वर उदीक करून सोड गरज आसलोल्या नमन रणे काकुतुशे माय तुझे आमचे जिवीत आमृतानी बरवासो आमी पोतेशी वेची बाळका तुका उलो मागता ह्या दुखाच्या कोंडान आस्का सुसून नोंद करून माई तुका प्रार्थाव आमचे दोयाचे रातीनी तुजी काकुतीची नदर घाल तू कोणगळे आनी मोगा दुलो बाकवार मरे ह्या पदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय आमचे माई आमचे खातीर माग जेजू बसयला ते आमकां फावो जावच्याक आमी मिसान वांटो घेवंक तयार जाल्लीं आसतना ह्या निकाक आमचे मोदें येवकार दिवंक आमी गीत गावया देवाचे वेदी सोरी अंक A8 पान 4 देवाचे वेदी सोरी हांव वेता खुशाल काय संतोष म्हाका दितोल्या देवाशी विश्वास करून हांव वेता देवाशी हांव वेता तुजो स्वाट म्हजेर तूं विश्वासी म्हूण कोलोय तुजो स्वाट म्हजेर विश्वासी म्हूण कोलोय देवाचे वेदी सोरी हांव वेता खुशालकाय संतोष म्हाका दितोल्या देवाची विश्वास करून हांव वेता देवाशी हांव वेता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या देवा बाबाच्या आनी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवी आसूं तुमचे सवे आसूं आयज आमी चवथें नवेन समरपतात आनी आयच्या ह्या नवेनाचो विशय जावन आसा देवाच्या बागेन आंकवार मारिया निर्मळकायेचें फळ आंकवार मारयेन आपल्या जिवितान सदांच निर्मळकाय उतरांनी तशेंच कन्यांनी सांबाळली तर आमी भुरग्यांनी आमच्या जिवितान मारये भाशेन उतरांनी आनी कन्यांनी निर्मळपण सांबाळूंक ह्या मिसाचे भिटेन बापाची कृपा मागुया आनी पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं देवा मुखार आमी सगलीं किरकोळ पातखी म्हूण ओळखून घेवया सगल्या पातकांची दूख धरून म्हणया हांव पातखी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो हांव सगळ्यांक सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध हे पासत भगिवन सदांच आंकवार मारीक सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं
आमेन. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर. क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर. प्रार्थूया. आजचे नवीन भेटयता देवाक दिन वाचून एल्डायर फेर्नांडीस ताचे पासून हे भेटेंत आमी खेरीतपणी मागता. तशेंच मागता आजची मांडावळ सांबाळटात त्या क्रिसमसच्या भुरग्यां खातीर अविथा, दोना, फिल्बर्ट, एंटनी, चर्चन, शॉन आनी एंड्रिया. आनी जबाबदारी सांबाळटात देव संदेशकारां देस्तरीन आनी लिजिया. तांचेरूय देवान करीत आशिर्वाद घालूंक आनी सगल्या देण्यान कुतपेन तांकां भरूंक तांचे खातीर हे भेटेंत आमी मागता. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाल बापा, सर्व संपूर्ण देणी तुजे तांदूप जातात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती चडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी पसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मोय पासान बाळगून दवर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राज चोरयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. भागिवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, आत्मो मेळ्ळा त्या मनशा कडेन हांव उलयतां तशें तुमचे लागीं म्हज्यान उलोवंक जावंक ना. पूण संवसारी मनशा लागीं कशें क्रिस्ता सोवे तुमी आजुनी बुरगुल्ली जाल्ले पर्यान तुमचे कडेन हांव उलयतां. दूद हांवें तुमकां पिवंक दिलां, निबो जेवण दिवंक ना. कित्याक तसलें जेवण जेवंक तुमच्यान तेन्ना नजो आसलें आनी आजुनूय नजो. कित्याक आजून तुमी संवसारी मनशा कशीं जियेतात. तुमचे मोदें नाटकाय आनी झगडी वसतात म्हणटोच तुमी ह्या संवसाराचे नेमा प्रमाणें जिवन ह्या संवसाराच्या मनशाक कशी चलनात. कित्याक जेन्ना तुमचे मदलो एकलो म्हणटा हांव पावलूचो आनी दुसरो म्हणटा हांव आपोल्लोचो, तेन्ना ही तुमची चाल संवसारी मनशाची की ना. शेकी मेळून आपोल्लो कोण आनी पावलू कोण. तुमकां भावाक दिला ते सेवक आमी. सोम्याच्या देण्या प्रमाणें जोण एकलो सेवक जाला. हांवें बी रोयलें, आपोल्लोन ते शिंपले, पूण देवान ते वाडयलें. तो रोयता वो शिंपता तो म्हत्वाचो न्हय, पूण वाडयता तो म्हत्वाचो. आनी हो म्हणल्यार देव. रोयता त्या आनी शिंपता त्या मनशा मदें कांय अंतर ना. जोण एकल्यान काम केलां त्या प्रमाणें देव तांकां मजुरी दितलो. खरेंच आमी देवाचे सहकारी. तुमी देवाचें शेत आनी देवाची इमारत. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच भागी. सगळीं म्हणुया. जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण ओळखता ती पोरसां भागी. असले पोरचेक आपले दायज करून ताणें विचून काडल्या. स्वर्गांत हांव सर्वेस्पर नदर घालता. सगल्या मनशाकूय ताचे मुर्तेन आसा. जबाब.
जी पोरसा देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. प्रितुमेर जी येता तितल्यांचेरूय आपले ठिकाण ठावन तो दिश्ट घालता. ताची सगल्यांची काळजां आकारता आनी सगल्यो तांच्यो कन्यो बऱ्यो अळखता तो तोच. जाबाब जी पोरसा देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखणो ना. ताचे सोवेक काळजाक संतोश भोगता. ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. जाबाब जी पोरसा देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक ताणें म्हाका धाडला. पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आनी जेजू जैतुनाच्या दोंगरार गेलो आनी भोव सकाळी नव्यान देव मंदिरांत आयलो. सगलो लोक ताजेशी जमलोलो आनी बसून ताका शिकोवंक लागलो. धर्मशास्त्र्यांनी आनी फारिजेवांनी पोर्दुवारांत सांपडलेले एके बायलेक हाडली आनी मोदें उबी केली. तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, ही बायल आतांच पोर्दुवार कोता थंयच आसतना सांपडल्या. शास्त्रांत मोजेसाच्या असल्या बायलांक फातरांनी मारूंक आमकां फॉर्मायलां. तर तूं कितें म्हणटाय? जेजूक तांच्या जबाबाक धरूंक तांकां आरोप मांडचे खातीर ते अशें उलयताले. ओडो घालून जेजून आपल्यान बोटार जमनीर बरोवंक लागलो आनी ते ताचे कडेन विचारीत रावले देखून उबो रावन तांणी तांकां म्हणलें, तुमचें मोदें जाका पातोक ना तो तिचेर फातोर मारूंक पयलो जावचो. आनी एक फावट ओडो घालून तो जमनीर बरयत रावलो. हें आयकून ते सगले एका फाटल्यान एक कडसरून गेले. अदीक जाणटे ते पयले. एकलोच उरलो जेजू आनी मोदें आसली थंयच आसली ती बायल. नव्यान नीत जावन जेजू तिका कितें म्हणटलो काय म्हणून बायल चिंताली. जेजून तिका म्हणलें, बाय, ते खंय आसात? कोणेनूच तुजे कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक ना न्हू? तिणें म्हणलें, कोणेंच ना सायबा. आनी जेजून म्हणलें, हांवूय तुका आतां गुन्यांवकार म्हणना. वच आनी हे फुडें आनीक पातोक करूं नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. इश्टानो, कांयच दीस फाटीं कांय गरजेच्यो वस्तू हाडूंक म्हणून एका दुकानार वो एका पोसऱ्यार गेल्लो. आनी ह्या दुकानांत वो पोसऱ्यान गेल्लो तेन्ना म्हज्यो गरजेच्यो वस्तू आहात त्यो घेवन जेन्ना हांव भायर सोदतालो, म्हजे फुडें एक तरणाटें चेडूं आपल्योय गरजेच्यो वस्तू घेवन भायर सरलें. आनी ह्या दुकानांत वो ह्या पोसऱ्यांत भायर आसलोले कांय भुरगे ते चेडवाक पळोवन अशें उद्गारूंक लागले आनी अशी भासाभास करूंक लागले. एकलो दुसऱ्याक सांगूंक लागलो, आरे तें तुका हांसलां मरे, म्हजे लागीं करून दी मरे ताचें सेटींग. जाल्यार दुसरो म्हणूंक लागलो रोखडोच, आरे तेको आनी कित्याक सेटींग कोता,
तें कितू जाणां बारा भोंवलां तुका केसो सेटींग जाय. इश्टानो, आयचो विशय देवाचे बागेंत आंकवार मारया फळ निर्मळपणाचे हाचेर आदारलेलो आसा. आनी निर्मळपणाचें जिवीत न्हूच पाद्रींक माद्रींक मोडवाशी जिवितांक एक काजारी बायलेक ओ चेडवाक जिवंकूच आपोवंक ना, पूण आमकां सगल्या क्रिस्ती मनशांक दादल्याक तशे बायलेक सगल्याक निर्मळपणाचें जिवीत जिवंक उलो केला. हाकाच लागून आमी जेन्ना क्रिस्ती धर्मांत भितर सरता तेन्ना आमकां बावतिजमाच्या ह्या संस्कारांत धवी न्हेसोवन घालून निर्मळपणाचें जिवीत आपणावंक आमकां उलो केल्लो आसा. देखून आयच्या आधुनीक ह्या समाजांत निर्मळपण जिवीत जिवंक जोरी एक आव्हान पूण अवघड न्हय हें मनान दवरया. जोरूय ह्या आधुनीक जिवितांत आमकां हें निर्मळपणाचें जिवीत जिवंक एक आव्हान तें अवघड न्हय हें मनान धरून आयच्या ह्या विशयाचेर आमची नदर घालुया. आयचो विशय आमकां निर्मळपणाचें जिवीत आमच्या खासगी जिवितांत आनी समाजीक जिवितांत नदर मारूंक उलो करता. मॉडर्न ट्रेंड, मॉडर्न फॅशन जें कितें आयज सोशल मिडिया आमकां खोपयता, चलचित्राच्या पड्ड्यार जें कितें आमकां दिश्टी पडटा तेंच अप टू डेट, तेंच खरें जिवीत म्हणून आमी सजमतांव. जरी निर्मळपणाचें जिवीत तूं जिवंक गेलो जाल्यार आयच्या समाजांत तूं आवटडेटेड कसो जियेता. अशें आसतना आयज समाजाच्या चलचित्राच्या पड्ड्यार आनी संपर्क साधनांत सोशल मिडियाचेर जें कितें आमकां दाखयता तें सत ओ फोट हें आमी ओळखूंक विसरता. ताकाच लागून आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आनी निर्मळपणाच्या जिवितांत हें खावटें निर्माण जाता. कित्याक द रियल लायफ एंड द रील लायफ हांचे मदें आमी अंतर करूंक विसरता. देखून निर्मळपणाचें जिवीत जिवंक आयज सगल्यांक आमकां उलो केल्लो आसा. हें निर्मळपणाचें जिवीत जिवंक आमी आमची पावलां ह्या आधुनीक समाजांत उबारतना जायतीं आव्हानांक आमी फुडो करचो पडटा. देखून आयज तो चलचित्राच्या वो सोशल मिडियाचेर तूं नदर मारीत एक बायल मनीस एक खेलगडें एका दादल्याच्या हातांत कशें दिलेलें आसा. अशेंच कितें नाजाल्यार पळयात, तूं तर बांबोलीतान तर पणजेच्या ह्या रस्त्याचेर तर तूं प्रवास करीत जायते एड तुका मेवतात आनी तांतलो एकलो एड म्हज्या मनांत बरोच बसलो. एक सोडाची बाटल दाखयल्या आनी तांकां सायडीन बरयलां मस्त जबरदस्त. कितें मस्त सोडाची बाटल जाल्यार तिंगा चेडूं कित्याक दाखयला, जबरदस्त कितें चेडूं जाल्यार ती सोडाची बॉटल कित्याक दाखयल्या. आयचो समाज निर्मळपणाच्या जिविताचेर आमकां ओडून हाडूंक भोव अवघड जाता. असल्या संदर्भांत आमी तर आमच्या कुटुंबाच्या जिविताचेर तर नदर मारीत घोव बायलां कशीं आयज विस्वासाचे धागे तुटलेले दिसतात. आयज घोव परदेसान आहा जाल्यार बायल दुसऱ्या कोणाक तर घेवन आसता. घोव तर दुसऱ्या कामांत आहा जाल्यार थिंगा कोणाक घेवन आसता, बायल घरांत आसता. मिवणी आपल्या घोवाच्या भावाच्याच मोगान आसता. असले करून काजारी जिवितांत फुट्यो निर्माण जाल्ल्यो आसात. जाल्यार आयची तरणाटी होच म्हजो संवसार, होच म्हजो धोनी हेंच सजमोन एकामेकाच्या मोगान पडून आपली मेकळीकाय आपलें जिवीत जिवंक हें भुरग्यासपणान विसरतात. देखूनच वायट रस्त्यान आनी वायट दिशेन आमची पावलां मारतात. आमची भुरग्यांची जिविताचेर तर नदर मारीत कुमकुम भाग्या, पुंडलीक भाग्या असलीं हीं सिरियलां पळोवन तांतलो अभी, प्रज्ञा, करण आनी प्रिता हीं कशीं जियेतात आनी तशींच आपल्या भुरग्यापणारूच मोगान आपलीं जिवितां निर्माण करतात. अशेंच एकामेकाच्या भुरग्याच पिरायेर आयज मोगान भुरगीं पडलेलीं आसात. कित्याक जें कितें सिरियलान पळयतात तेंच आपल्या खासगी जिवितांत करूंक सोदतात. हाकाच लागून हांव म्हणटां आयचो मनीस द रियल लायफ आनी रील लायफ हांचे मदें अंतर करूंक विसरला.
देखूनच हें निर्मळपणाचें जिवीत जिवंक ताका भोव अवघड जाता. असल्या संदर्भांत आमचें जिवीत आधुनीक समाजांत आसतना निर्मळपण म्हणल्यार कितें? निर्मळपण हाचो अर्थ कितें? निर्मळपण जावन आसा आमच्या लिंगीक खोशो भावार्थान आनी सारको निर्णय घेवन आमचें किरिस्ती जिवीत जिवप. निर्मळपण जावन आसा आमच्या लिंगापणाचो खोशयो भावार्थान आनी सारको निर्णय घेवन जिवप. निर्मळपण म्हणल्यार अ चॅस्टिटी ऑ वर्जिनिटी इन लायफ. आनी तें म्हणल्यार ह्यो खोशयो द सेक्शुअल लायफ हॅज टू बी लिव्ड विथ अ फेथ and as well as to the moral decorum of given by the church and to the social media. So हें जिवंक म्हाका आनी तुका उलो केलोलो आसा. देखून आमच्या पवित्र सभेंत कॅटेकिझम ऑफ अ कॅथलीक चर्च हो दोतोनीचें पुस्तक आमकां निर्मळपणाचें जिवीत एक शेगूण आनी हेच निर्मळपणान जिवंक आमकां सगल्यांक उलो कोत्ता. जाल्यार पवित्र पुस्तकांत आमकां जायते निर्मळपणाचे दाखले मेवलेले आसात. पाप साहेब असलेच 2 दाखले निर्मळपणाचे बलोवन आमकां क्रिस्ती जिवीत जिवंक एक अवघड कोत्ता. जिवितांत निर्मळपण जिवंक आमकां आयज एक उलो मारता आनी म्हणटा निर्मळपण जावन आसा एक शेगूण आमी सगल्यांनी आपणावंक जाय. फामिलिस्ट कॉन्सोर्सियो आनी आमोरिस्ट लेतिसे हे 2 दाखले पाप साहेबाचे आमकां सगल्यांक क्रिस्ती मनशांक होच क्रिस्ती निर्मळपणाचें जिवीत भायरालेल्या सवें जिवीत चुकलोल्या सवें निर्मळपणा सवें ओडूंक आमकां उलो करता. पवित्र पुस्तकांत तर आमी नदर मारीत जाल्यार मातेवाच्या 5व्या अवस्वरांत 8वे वळींत अशें मेळटा, काळजान नितळ ती सुभागी ती जेजूक वो देवाक पळयतली. जाल्यार भाग्योन पावलू कोरीतकारान बरोवन पयले चिटीन 3ऱ्या अवस्वरान म्हणटा, आमी सगलीं जेजूची मंदिरां आमची कूड जावन आसा देवाचें मंदीर तें निर्मळपणान सांबाळूंक आमकां सगल्यांक उलो मारता. असल्या संदर्भान आसतना आयचीं वाचपां ह्याच दिशेन गुंतलेलीं आसात. आयच्या शुभ वर्तमानान पोर्दुवार बायलेक सांपडलेले बायलेक जेजूशी हाडटात आनी जेजूशी हाडटात तेन्ना तिका फातरावन मारचें अशें तांच्या शास्त्रांत आदल्या करारान बरयलेलें आसा. पोर्दुवारान सांपडलेली बायलूच ना, दादलोय आसलोलो, पूण दादल्याची खबर पवित्र पुस्तकांत बरयलेली मेवना. फकत बायलेकूच ते दादले घेवन येतात. कित्याक त्या काळार बायल ही फकत घरांतूच रावपाची आनी आपल्या घोवाक विस्वाशी रावची असो तांचो समज आसलो. आनी ते बायलेन जिवीत जिवप ना. दादलो हो घराचो मनीस तो वयर व्हरतलो. देखून बायलेन असलें तर कार्य केलें तिका फातरावन मारप म्हणून शास्त्रांनी बरयलेलें आसलें. देखून असलोच प्रश्न जेजूक घालून आयच्या शुभ वर्तमानांत हे धर्मशास्त्री विचारतात. जेजू तांकां वयी म्हणना आनी नाई म्हणना. कित्याक जेजून तर तें वय म्हणलेलें जाल्यार देवाची शिकवण देवाची काकडूत हाचे वयर आड जेजू येतलो आसलो. आनी जेजून तर ना म्हणलेलें जाल्यार जें कितें परंपरा सांगताली, मोजेसाचे कायदे सांगताले, आदल्या करारान बरयलें आसलें ताजेरूय जेजू आड वयतलो. हाकाच लागून जेजू जबाब दिना, पुली आपली मान सोकला घालून जमणीर बरयता आनी उपरांत ताका कोणाक तर पातोक ना जाल्यार तिचेर पयलो फातोर मारचो अशें म्हणटा. अशें म्हणून न्हूच तांकां गुन्यांवकारीक सुटका दिना, ते ओस्तोरेक न्हूच बोगसणें दिना, पूण ताका निर्मळपणाचें जिवीत जिवंक आपली पावलां उबारूंक नवें जिवीत जिवंक आदार करता. जाल्यार हेय दादल्यांक दुसऱ्यांचें जिवीत निर्मळपणान भरून हाडूंक आदार करूंक तांकांय शिटकायता. असल्या संदर्भान आयचो विशय आमी नियाळटना मारिया माय निर्मळपणाचें शिकून आपल्याय जिवितांत जियेली. भुरगेच पिरायेर तरी देवान ताका विचून काडलेली. आपलें जिवीत देवाचो बोडवो तिचे मेरेन येवपासून निर्मळपणाचें जिवीत ती सदांच जियेली. हाकाच लागून
बोडव्यान ही बरी खबर मारये वरवीं आमकां परगट केली. हें सगलें निर्माण आसतना हें सगलें आमी आयज नियाळटना आयच्या तुमकां दिसाक एकूच जबाब, एकूच हावेस आनी एकूच संदेश दिवंक सोदता. निर्मळपणाचें जिवीत आयच्या समाजांत जिवंक जोरी अवघड, जोरी आव्हान, तरी आसतना जायतीं मनशां, जायतीं जाणां निर्मळकायेचें जिवीत जियेल्यात आनी निर्मळकायेचें जिवीत आपल्या जिवितांत जिवत आसात. हाकाच लागून थोडे आल्ताराचे मानूय सातां भोगतांक फावो जाला. अशें आसतना कशी आमची वागणूक ह्या निर्मळपणाच्या जिवितांत जावंक जाय देखून आयच्या दिसाक तुमकां 4 संदेश तुमचे उटयेंत उडयता. जेन्ना निर्मळपणाचें जिवीत जिवंक जाय तेन्ना, निर्मळपणाचें जिवीत दुसऱ्यांक जिवंक उस्कायता तेन्ना वी शूड टॉक टू देम एज अ फ्रेंड्स, एज नॉट एज अ जज. आमी दुसऱ्या तांकां इश्ट कशें मानूंक जाय, इश्ट कशें उलोवंक जाय, न्हय आमी तांचे अधिकारी. कित्याक तेन्नाच आमी दुसऱ्याक निर्मळकायेचें जिवीत जिवंक आदाराचें जातलें. पयले सुवातेर टॉक म्हणटा ताका 4 अक्षरां आसात, TALK. हाच्याच आदारून तुमकां 4 संदेश तुमचे उटयेंत उडयता. पयलो संदेश, पयलें अक्षर T. धैर्याची लांबाय आनी धैर्याची रुंदाय दोडयेर रावन मेजी नाका. आनी मनीसपणाची जीण जिवंक, निर्मळपणाची जीण जिवंक त्या मेड्यांत व चिखलांत रेब्यांत रावून मनीसपणाची तागडी जोकी नाका. सांगोंक सोदता तें निर्मळपणाचें जिवीत जिवंक सोदताय जाल्यार टी ताळणेचेर जोयत व्हरूंक शीक. मनीस कसो ह्या आधुनीक समाजांत म्हाका आनी तुका जायत्यो ताळण्यो आसात. आयच्या समाजांत जें कितें चलचित्राच्या पड्ड्यार दिसता, संपर्क साधना, सोशल मिडिया जें कितें खोपयता तेंच आमी रियल लायफ म्हणटात. हाकाच लागून आमची पावलां दिसा कोणकोणी उबारूंक आमी चुकता. देखून दर एके घोडयेक दर एका वेळार हे ताळणेचे जोयत व्हरून तुजो भावार्थ वाडय. जाल्यार दुसरे सुवातेर आमी आपलेपण पयसावया. आमची आदली म्हणटाली गोरवाक आनी देवाक पळोना. गोरवाक आनी देवाक पळोना. निर्मळपणाचें जिवीत सोदताय, आपलेपणाक जागो ना, आपलो आदाव सोदिनाका. देखूनच आयचो मनीस आपली पावलां तर चुकला, आपल्या पावलां तर ताणें दुसऱ्या वाटेन मारल्यात फकत एकूच कारणाक लागून. आपल्याक कितें मेळटलें, आपलें कितकोन व्हडपण वयर काडूंक जाय, आपूण कितें समाजान कसो वयर सरोंक जाय, हाका लागून आपलेपणान भरून निर्मळकायेचें जिवीत जिवंक आयज विसरला. देखून दुसरे सुवातेर आपलेपण पयसावय. तिसरें अक्षर L, ल्हानविकाय आपणावया. मूय जा, साकर खा, आनी वाग जावशी तूं लांकडां खावशी. हें मनांत दवरया. तूं मूय जावशी, तूं साकर खावशी, वाग जावंक चिंतशी, तूं लांकडां खावशी. एकाच उतरान ल्हान तो देवाक मानवता. देखून हांव व्हडल्यान म्हणटा आनी सरळ उतरांनी सांगता, जेन्ना तूं ल्हान जाता न्हू तेन्ना तुका देव पळयता. आनी तूं जेन्ना व्हड जावंक चिंता न्हू तूं तुकाच पळयता आनी तुजोच फोंड काडटा. निर्मळकायेचें जिवीत जिवंक सोदताय, ल्हान जा. ल्हानविकायेनूच मारेन आपलें निर्मळपण जियेली. हेंच ल्हानविकाय तुका आनी म्हाका आयच्या ह्या नव्यानात मागुया. आनी चवथे सुवातेर कुटुंबीक जिवीत तुजे भावार्थान जिये. टी तुजे ताळणेचे जोयत व्हर. आपलेपण पयसाय. L ल्हानविकाय आपणाय. आनी K तुजे कुटुंबीक जिवीत भावार्थान वाडय. भाव भयणो, आमचे जाणटे तर आहात, आमच्या घरांत जाणटी मनशां आहात, ताका केन्ना तुवें पळयलें जाल्यार आपली नातरां पोतरां जेन्ना कितें रोडटात वो मस्ती करतात ती रोखडीच आपल्या हाक्यांक घेतात आनी म्हणटली, बाबा ही थिंग पळय जेजू आपा करूं. आनी आतांच्यो आवयो
बाबा हो चंय डोरेमोन चंय हें चंय बिपाशा आनी थिंग चंय हें तें मागीर तें करण बरण चंय आनी मागीर ती करण बरण आनी डोरेमोन जावन भोंवताय मागीर म्हणून येताय ब्रादर फादर मा गांव भाव भयणो कुटुंबीक जिवीत जियेतना आडकोड्यो कोश त्रास आटे विटे सगले आसतले ह्या सगल्यान तुजो भावात जिवंक तूं मजबूत कर ह्या सगल्या आडकोड्यान भितर तुजो कुटुंबीक जिवीत जिवंक आनी फुलोवंक आदार कर तेन्नाच निर्मळकायेचें जिवीत तुमच्या कुटुंबान निर्माण जातलें थोड्याच वेळान होच जेजू ह्या आल्तारार येतलो होच जेजू आमच्या काळजांनी ओत्मीकतायेन येतलो ताणें हेंच निर्मळपणाचें जिवीत जियेलें जाची आमी आयज नोवेना कोत्तांव आंकवार मारया तिणेंय आपलें जिवीत निर्मळकायेन जिवंक वावुरली म्हाका आनी तुका हेंच निर्मळकायेचें जिवीत जिवंक त्याच जेजूक फुडें घालून आमकां आदार आनी बोड मागुया मारिया फॉर निर्मळपणाचें आमच्या जिवितान अशें गुण वाडोवंक आनी चलूंक देवाच्या आदाराची गरज तरी वेळार आमची मागणी त्याच देवा मुखार आमी दवरुया आमच्या आनी मारये भाशेन निर्मळ कायेचें जिवीत आपणावंक आनी आपल्या पोरचेक निर्मळ कायेचें जिवीत जिवंक शिकोवंक आमी तांकां बापाचो आदार मागुया आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पयजेची सेवा करतना खेरीत हुस्को चेडू भुरग्यां सोबें दाखोवंक आनी सगळे तरेचो वेगळो चार पयस करूंक उपाय घेवंक तांकां बापाचो आदार मागुया देवान चेड्याक तशें चेडवाक एक सारकें रचलां हें सोत आवय बापायन आपल्या मनांत रिगोवंक जाय चेडू भुरग्याचो कुसव्यान जीव काडूंक न्हय पूण तांकां सांबाळूंक बापाचो आदार तांकां मागुया आमी सगल्यांनी आनी खेरीत भाशेन भुरग्यांनी मारये भाशेन निर्मळ कायेचें जिवीत आपणावंक आनी मारयेच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बापाचो आदार मागुया बोदर बाबा आमची खेरीत मागणी ह्या वेळार तुज्या मुखार आमी दवरल्यान तुज्या उदारपणांनी आमची सवणेकल्याची मागणी तूं आयक तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन यानीक उंडो सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलतना आमी गीत गावया रुपें भांगार मागिना अंक C30 पान 41 Aku
म्हज्या भयणी बाबांनी आमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानात आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वर देवूं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णायेन आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाचे देवा सर काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या सोनेकराच्या फायद्याचो पातके मनशाची दया करून ताणें आंकवारी मारिधान जोल्म घेतलो. कुसाचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगादी तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Dolbarazo sorvespor tu, sorgani संसार, बोला तुझ्या वैभवात. ओ स्वर्गी तुका जोय जोय, जोय जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावे taka zoy zoy. O sorgi tuka zoy zoy, zoy zoy zoy. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कुश्ट मरण ससूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर म्हजी. तेच परी जेवण जातच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काळज, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकाची बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavataco good porgotuya. सोम्याचे सूत मरण आमी समोरता. तुझे मुलांची वरपण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेकता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उडगास करता. आनो जिविताचो उंडो आनी सरभणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता.
आनी जेजूचे कुड्यान रगत शेवतल्या वा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उडगास कर. फ्रांसीस आमचे बागीवन बापा, फिलीप नेरी आमचे गुंवली बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बारबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुडीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पुरसुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची ह्या गांवांत जियेतल्या सगळ्या आमच्या भाव भयणांची दया कर म्हूण आमी मागता. आनी करीतपणी आयज देवाक दिन वा सोन्या बलिदान बेडयता एल्डायर फेर्नांडीस तांचेर तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. आयची ही मांडवळ सांबाळटात त्या सगळ्या भुरग्यांक अविथा, डोना, फिल्बर्ट, एंथनी, शेल्टन, शोन आनी एंड्रिया मांडवळ सांबाळटात. देव संदेशकारान देस्त्रीन आनी लिजिया तांचेर सगळ्यांचेर तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. अंकवार मारे देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत जुजे तिच्या पोती, भाग्यवंत जुजे वाज, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर, पादवाचो भाग्यवंत हांतून, भाग्यवंत दोन दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपटान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सडवंडरान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान दवरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सोगीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामका येवं, तुजी कशी सरकार सदा तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणें पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या न्यायाक आमी बरोबरशें नोंद रेखता. तर आमकां शुदार काकृदीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवर्गी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवत चलयताय सासणाच्या सासनाक सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटा दी. ह्या शरीच्या जेवणान वांट घेवंक आमकां आपयल्यांत आनी एकठायल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजूक आमी आमच्या काळजान शिवंक आनी ताकाच आमी चिटकून रावूंक आमी गीत गावया एक तुजी आज्ञा आमकां. अंक D9 पान 51. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा सुर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान कोच्याक आमच्या बाबा भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वाडत वचूं. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आजच्या नोवेनाची मांडावळ केल्या त्या सगळ्या भुरग्यांक अविथा, डोना, फिल्बर्ट, एंटनी, शर्टन, शॉन आनी एंड्रिया आनी मांडावळ सांबाळल्या देव संदेशकारां डेस्तरीन आनी लिजिया हांकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. देवान तांचेर किरीत आशिर्वाद घालचो. फाल्यां नोवेनाची मांडावळ करूंक स्टेसी, युग्लेना, फिओला, क्लॅरिसा, वालेंटिना, आलिशा आनी मर्लिन. जबाबदारी सांबाळपी देव संदेशकारां पौलीन आनी सिस्टर रोशनी. मोंत सायबिणीच्या आनी आवयच्या दिसाच्या निमतान आमची देव संदेशकारां मांडून हाडटात 3 स्पर्धा. झाडां तुमची, जागो आमचो, ट्री प्लांटेशन, म्हजी माय म्हजी गिरेस्तकाय,
सेल्फी विथ युअर मदर. ताळो म्हजो शेगूण आवयचो. सॉंग डेडिकेटेड टू मदर्स. आवय बापायन तुमच्या भुरग्यांक हातूंत वांटो घेवंक उर्बा दिवची. फुडली म्हायती तुमच्या भुरग्यांच्या देव संदेशकारां कडल्यान तुमी घेवची. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात निर्मळकायेचें जिवीत जिवंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. मारये भाशेन आमी दर एकल्यान निर्मळकायेचें जिवीत जिवंक आमी घरा वेतना गीत गावया. माये सदांच आदार तुजो. अंक T29 पान 216.